नमस्कार, पळोवया इलेक्शन एक्सप्रेस. पोटवेंचणुकेत बीजेपीच्या उमेदवारांचो प्रचार नेटान चल्ला. शिरोड्या सुभाषाक, मांद्र्या सोपटे, म्हापशा जोशुआ सीट काडटा म्हूण पुराय विश्वास. तांचे प्रचाराक रिस्पॉन्सूय खंय बरो मेळटा. आज आमी हांगसर जमल्या बीजेपीक समर्थन करपाक. आमचे फ्रेंड आनी सगळे गांवचे लोक शिरोडेचे तशेंच पंचवाडेचे आनी खूब जाण येयले आसा. आमी राती विनय भाई आनी आमचे सगळे बसलेले तेन्ना एक मतान डिसिजन जालें की आमी आतां संपूर्ण बीजेपी सपोर्ट करपाचो आनी सुभाष भाऊ निवडून हाडपाचो निर्धार केला. आमचे सगळे कार्यकर्ते जावं फ्रेंड सर्कल सगळे. पयलीं तशें ते आमच्याच बरोबर आशिल्ले, पण कालांतरान हांगसरल्या लिडरशिपीक लागून पयलींचे थोडेशे पयस केले आमचे मदीं. आनी मागीर हांव आनी आमचो दळवी विश्वनाथ दळवी हे दोगांनी प्रयत्न करून आमी आमचे मित्र तुकाराम बाबाक खूब समजावपाचो प्रयत्न केलो आनी तेका खरें म्हणजे राजकीय हितूर तेका फ्युचर आसा. ह्या हितूर आतां 4 बाय इलेक्शन आसा आनी 4 बाय इलेक्शनाक 4य कडेन आमचो विजय जातलो. आमचे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री बाबश्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो बी खूब उपकारी. म्हाका दिसता पयलेच खेपेक म्हज्या हाका इलेक्शनाक मुख्यमंत्री अशे कॉर्नर मिटिंगेच्या निमित्तान येता. हाजी पयलीं मुख्यमंत्री आयलो आसता फक्त एखादी पब्लीक मिटिंगेक, ना जाल्यार सहसा अशें केन्ना जावूं नाशिल्लें. हांव तुमचो खूब उपकारी की तुमी सामक्या सादेपणान खंय 4 जाण मेळपाचे आसा मेळया पळोवया, 8 जाण मेळपा आसा मेळया पळोवया. म्हाका कोण तरी पत्रकारान विचारलें कित्याक लागून हांगसर दीपक मजबूत आसा काय म्हणून. दीपक मजबूत ना हांगसर भारतीय जनता पक्ष 15,000 मजबूत आसा. आमकां 16 करपाक जाय, 17 करपाक जाय, 18 करपाक जाय, जेणे करून दोगांयचे डिपॉझिट जमता जर जाय मेकळी करपाक जाय डिपॉझिट, आनी ते तुमचे कडेन सगळ्या जातले अशी म्हाका खात्री आसा. आणि आमच्या मोठी मतदारसंघान तांकां बऱ्यापैकी पाठिंबो आसा. ते तुमकां आयच्या ह्या प्रचार वेळार तेंच्या बरोबर आसलेल्या लोकांच्या उपस्थितीनच दिसून येतले. सगळ्यांचो तांकां पाठिंबो आसा आनी नक्कीच ते ह्या इलेक्शनाक जिखतले आनी तांकां भरघोस मतां मेळटली. फाटल्या इलेक्शना पेक्षा ह्या इलेक्शनाक तांकां भरघोस मतां मेळटली. अशें ते 1.5 वर्सां त्या पक्षान रावले. 1.5 वर्सां रावन तेणी वाट बघली की सत्ता जातली आनी आपल्या मांद्रे मतदारसंघाचो विकास करतलो. जे बेरोजगार भुरगे आसात बेरोजगार तांकां रोजगार दितलो अशी तेणी 1.5 वर्सां अपेक्षा धरून वाट बघली. आता कितली वाट बघतलो. तेणी जो कितें निर्णय घेतला तो निर्णय योग्य आसा आनी तेका ह्या निवडणुकीक आमी भरघोस मतान निवडून दितलो हो आमचो ठाम निश्चय. आज सबंद इंडियेक सेंटर गव्हर्मेंट जातलो ही आमकां 100% खात्री आसा. आनी आमी सोपटे बाई फाटल्यान सगळे गांव सबंद माद्रे मतदारसंघ आसा हे आमी भोव मतान सोपटेक निवडून दितलो. माझ्या बरोबर जी तळमळीन जी माझी भाव भयणां माझे खातीर वावरतात तांकां न्याय हो नक्कीच दयानंद सोपटे दितले. ऑल ओव्हर प्रचार कसो आसा चालू. हे शेवटचो टोपो हा प्रचाराचो. प्रचाराच्या संदर्भात तुम्ही विटनेस आसात. दिसान दीस पाठिंबो वाडत आसात. काल पर्यंत जे दयानंद सोपटेच्या अलिप्त आसले म्हाका दिसता एक ग्रुप जॉईन जायत आसा. वॉर्ड नंबर 11 या वाड्यार रिस्पॉन्स बरो आहा लोकांचो. हें बरो आहा. एक्सेप्ट करता आमकां लोकांक. आनी म्हाज्या दिसपाक नायस. तशेंच आमी 3 वॉर्ड कंप्लीट करतले. 3 म्हणजे टेक्निकली वॉर्ड्स दुसरे जाता ते 11, 8 आनी 9 ते कंप्लीट जातले तो. आनी आमच्या वांगडा म्हाज्या दिसपाक एक लोक 301 लोक आसात भोंवपाक सपोर्ट करपाक. म्हापशान ताणें खूब कवरअप केल्लें हावस टू हावस and the response has been very, very good. Everybody is with him. Most of the councillors, especially all the councillors are with him. And it's important that this seat in Mapsa, the Mapshakars, all know that Bapushan खूब बरें काम केल्लें. He was a loyalist.
the BJP. He has done a lot of good work. He is a good man. And ते रूप आयज आमकां तेजे चोल्याक बाबूश बाबूश म्हणटा आमचो जॉशुअर ते रूप दोज स्वभाव इज वी कॅन सी इट इन हिम. मगोच्या दीपक ढवळीकराचो शिरोड्याक कोनसो बसकांचे माध्यमांतल्यान प्रचार चल्ला. घराघरांनी प्रचारा उपरांत ताणें सद्याक कोनसो बसकांचो नेट धरला. शिरोड्यात जायत्यो गजाली इतली वर्सां खंय जाल्योच ना. आणि लोकांक तुमकां सांगता एका की तुम्ही कितलेय करा, आम्ही सगळे लोकांनी आता जो तुम्ही पक्ष बदलिला त्याचा आमकां बदलो हो लोकांक घेवंकूच जायो आणि गोंयभर लोकांक दाखोवन दिवपाक जाय की आम्ही शिरोड्याक कितले स्वाभिमानी ते आम्ही सगळे लोकांनी तांकां दाखोवपाची आयज गरज आसा. आयज आमचे श्री दीपक ढवळीकर यांचे बंधू येणे आमचे खातीर आमचे मंत्रीपदाचो त्याग केलो. आम्ही त्यांना सांगू सोदता आम्ही शिरोडा मतदारसंघात सगळे लोक तुझे हो पळय मंत्रीपदाचो त्याग केला तो आम्ही व्यर्थ वचून दिवचे ना. आम्ही दीपक ढवळीकराक प्रचंड बहुमताने निवडून हाडून आम्ही तुमकां गोंयचो सीएम म्हणून करपाचे हे दिशेन आम्ही वाटचाल करतले. तांकां शिक्षण दिवनूय मडक्या मतदारसंघात तांकां सर्विसी दिल्ली आसा. भुरग्यांक शिकूनय आज प्रत्येकाक सर्विसी दिल्ली आसा. आमी एज्युकेशन क्षेत्रा बरोबरच आमी शिक्षण क्षेत्र घेयात आमी हेल्थ क्षेत्र घेयात आणि प्रत्येकाच्या उदरगतीचे आमचे काम चालू आसा. विकास कित्याक फक्त दीपक ढवळीकर जाणा. चौफेर विकास रस्ते लायट हे ते ना. सगळे एज्युकेशन ताच्या पोटान ते कोणाक गोर गरिबांक पावप कित्याक आमी तेंचो विकास हो आमचे जोडून पळयल्लो आसा. तुमकां एक सांगता फाटल्या इलेक्शनाक हांवें जे हांव सुद्दां केन्ना ऊस सुद्दां मारिना पण म्हाजेर दोन केसी घातल्या. एक गाडी जळयला, हांव गाडयेचो बिजनेस करता, गाडी जळयली म्हणून अजून केसी आसा. फाटीं आनी एक केस म्हणजे तुमकां आमकां कार्यकर्त्याक सावळ वाडपाचो वेळ तुज्यारो तुमचे केसी खूब जातल्यो, तुमचे फाटल्यान लागतले, तुमकां ऑफरी दितले पण तुमी ठोकल्या. हांव विचारता जेन्ना 70 कोटी रुपया शिरोडकाराच्या नांवान घेतले तेन्ना ताणें कोणा विकले? सगळे शिरोडकाराक विकले की ना? तेन्ना तुमकां दिसना कोणा विकले ते. आणि आज तुमकां राजकारणाक लागून आमी बहुजन समाजा विकले हे तुमी म्हणपाक पावले. म्हणजे कितले खोटारडे आसा ते पळयात. हे फावट म्हापशेचे लोक खंय बदल घडोवपाक रावल्यात. तांकां आपल्या रुपान बरो पर्याय मेळ्ळा म्हूण सुधीर कांदोळकार सांगता. प्रचाराक वता वता थंय लोक खंय सुधीराक भरभरून आशीर्वाद दितात. आयज जे इलेक्शन येवन पडला ती एक आमकां बरी संदी जावन आहा म्हापशाच्या डेव्हलपमेंटा बाबतींत चिंतून करून थंय वोटींग करून भरघोस मतांनी आमच्या सुधीर कांदोळकर हो कॉमन मनशाचो जो कॅन्डिडेट आहा ताका निवडून हाडून. हेचें कारण अशें आहा की तो जो आहा तो एक सर्वसामान्य मनीस आहा आनी तेज्या बरोबर इतके वर्सांचे तेज्या फाटल्यान एक्सपिरियन्स आसल्या कारणान जे म्हापशा खातीर जाय कितें कितें जाय तें सगळें खबर ताका आसल्या कारणान त्या प्रोजेक्टाचेर तो ते तरेन कामां करतलो आनी बऱ्याचशा विशयांचेर तेणें बरो पाठपुरावो केल्लो आसा. पण बिंग कोण तरी फायनल ऑथॉरिटी दुसऱ्या आसल्या कारणान ती कामां जायनासली. आनी जशें कितें रवींद्र भवन, जॉगर्स पार्क म्हण, इवन बस स्टॉप नेवो म्हण, जावं मेस मार्केट आमचें आहा, जावं एक म्हापशा खातीरची ब्युटिफाय म्हापशा जावपाक जाय विथ नेम बोर्ड एंड ऑल लायक. तर ह्यो गोश्टी ज्यो सिटीचो अभाव आहा. मांद्र्याचो अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकराचो प्रचार नेटान चल्ला. मांद्र्या लोक काँग्रेस आनी बीजेपी दोगांयकूय विटल्यात. हे फावट खंय जीतूच जिखतलो.
जीत बाईक सपोर्ट करपाक गेल्ली आसा, कित्याक जायते वेळार तेणी आमकां जाय तेन्ना युथांक सपोर्ट केला आनी आतां ह्यो टायम आमचो तेका सपोर्ट करतलो आनी आमी तेका कशी तरी निवडून हाडटलीच म्हणजे हाडटली, ह्यो आमचो सपोर्ट आसा बाई. आमी तुयांतलो यूथ सगळो बाईक फूल 100% सपोर्ट करता आनी आमकां तो येयल्लो जायत आनी आमी तेका निवडून हाडटलीच. आयज समस्त महिला तुवें आमच्या विलेजींची हांगा जॉयन जालेली आसा आमकां, कारण आमचो एक ल्हानसो हांगासर प्रश्न आसलो उदकाचो. तो उदकाचो आजून मेरेन कोणें सॉल्व आउट करूंक ना. आतां मागता आमी की सगळीं न्ही आमी एकी कडेन येयल्या, कारण आमकां आमचो हो जो यंग एंड डायनेमीक लिडर जो आसा जीत आरोलकर, हो आमकां कित्या ना कित्याक फुडें काडटा आनी असोच आमकां हेल्प करतलो हे सगळ्यां कडेन हांव मागता. सो सगळीं जाणां आयज आमी म्हणया जीत आमकां जाय. आमच्या गांवांत कोण जाय मांद्र्यान? जीत भाईंचा, जीत भाईंचा. आमच्या भुरग्यांचे भविष्य तसेच मांद्र्याचे भविष्य आम्ही जिताच्या हातान दिला आणि जीत ते सगळ्यांचे सारकी कामां करून बरे भशेन निवडून येतलो इतलेच सांगता. आणि आमचो सगळ्यांचो महिलांचो सपोर्ट तेका आसा. आतां ही जी जमल्यात ती सगळी तुयांची महिला आसात आणि ती सगळी घरांतल्यान भायर सरल्यात फक्त जीत बाई खातीर. ना एक गरीब भुरगे ते आमच्या गांवचे पासून न्हू जाल्यार ताणें इतलो पळय ताका हें केला सांगा ना. आनी ताणें पळय लोकांक हेल्प केला तो कोणाकूच खबर आसना. थोडे कितें आयज घेतले फाल्यां गेले, पूण तेणें गाडी पासून तो कोण ताका कित्याक दिवपा जाय आसलें? गव्हर्मेंटाच्यान तेची कॅर घेवपा जायना आहलें? कित्याक जितान घेतलें कॅर? गाडी पासून दिली तेका व्हर हॉस्पिटलान हाड हॉस्पिटलान ही आमकां एग्जाम्पल. घेऊया एक ब्रेक. प्रचाराक वता वता थंय लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. खासदार म्हूण केल्ले उदरगतीचे कामांचो प्रचारा वेळार बरो उपेग जाता म्हूण दक्षिण गोंयचो बीजेपी उमेदवार नरेंद्र सावयकार सांगता. सावयकारान कुडचड्यार प्रचार केलो. म्हाका अशें आज दिसता, पूण सगळे हेजे प्रमाणे हे आमचे जे कितें प्रॉब्लेम आसा मायनिंगाचे ते चडशे जातले. कित्याक सद्याक जे मिडिया आनी हेजे प्रमाणे जे कितें हें येता ते प्रमाणे सेंटराक परती चडसो चान्स आसा सरकार परती येवपाचें. आनी जर आमगे काम जर कितें जावपाचें आसा तर तेंचे मार्फत करपाचें जावपाचें तें आनी तें चडशें जातलें अशें म्हाका दिसता. कुडचड्यार मतदारसंघात वेगळे वेगळे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 30 कोपरा मंडळी मिटींग घेतात. सकाळी 9 जाले रातचे 9 9:30 पासून आसा आनी बरी उपस्थिती दाखयलेली आहा. लोकांक म्हाका दिसता एक बरी गोश्ट आसा आनी नरेंद्र बाब सावयकाराक आमी कुडचड्यार भरपूर व्हडली लीड दितली अशें आस्वादन हांव दिता. आयज दीसभरा भितर कुडचडे वाठारा भितर जे सगळ्या लोकांक खरें म्हणजे मेळपाचें काम जें आसा तें चालू आसा. प्रत्येक पंचायत वायज प्रत्येक कांय कडेनी वार्ड वायज अशा पद्दतीन आमी मिटिंगो घेतात, लोकांक मेळटात. आमी ह्या इलेक्शनाचें म्हत्व कितें आसा आनी कित्याक परत एक फावट नरेंद्र मोदीचो सरकार आयज सेंटरा भितर येवप गरजेचें आसा. ह्या सरकाराचो गोंयांक कसो बेनिफीट जाल्लो आसा आनी तो फायदो लोकां पर्यंत कसो पावल्लो आसा हें आमी सगळ्यांक सांगतात. बाबी बागकार मांद्र्यात जिखताच म्हूण कार्यकर्त्यांक विश्वास. बाबीन प्रचाराक नेट धरला. बाबी सारखेल्या प्रामाणीक कार्यकर्त्यांक तिकेट दिल्या म्हूण मांद्र्या काँग्रेसीचे कार्यकर्त्यांक उमेद. बाबी बागकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. बाबी बागकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. काँग्रेस पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा. गावात आपलं गावकार कॅन्डिडेट म्हणून 90% लोक गावातलो कॅन्डिडेट ताका लागून ते इमोशनल जाल्ले आसात. ते म्हणटात की आमकां पार्टी आमचो आतां गांवांतलो मनीस आसा. फर्स्ट टायम आमकां रिप्रेझेंटेशन गावला तेन्ना हे फावट आमी मोर्जेचो कॅन्डिडेट जिखून हाडटले जसो निर्धार मोर्जेकारांनी केला. कितले टक्के वोटिंग मोर्जेंतल्यान तुमकां मेळटली? 90% आमकां होप आसा. कित्याक फावंडेशन आमचें स्ट्रॉंग जाल्लें आसा आनी हे सध्या मोर्जेंतले वारे हळूहळू मांद्र्यानसून केरी पर्यंत पावल्ले आसा. आपणाक मुख्यमंत्री सुद्दां दिला न्हू जाल्यार आपूण काँग्रेस दिलो फुटान वयचोय ना.
तर तो कित्याक गेलो? एक तर ताका मिनिस्ट्री ना, काय ना, लोकांच्या भल्या खातीर वचांक ना, तो आपल्या स्वार्था खातीर गेलो अशें म्हाका तरी दिसता. आनी जनतेन हे जे हांव कितें सांगता ते जनतेन बरे भाशेन हें करूंक. आनी येता त्या 23 तारखेर जी वोटींग घालतले ते वोटींग बाबी बाक्कराक घालून आयज एक हिस्ट्री दाखोवंक जाय. तिकीट जरी लेट डिक्लेअर झाली आणि लेट डिक्लेअर जावन आम्ही जे पक्षाचे कार्य, आमचे कार्यकर्ते आयज पासून जे चालू केला तेतून जो इतको आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो की त्या प्रतिसादांसून आमकां विजय हो निश्चित आसा. आणि त्यामुळे बाकीचे जे अन्य जे पक्ष आसात, विरोधक आसात, तांकां खंय तरी आतां एकदम आमी खंय तरी आतां सकयल पडले हेची तांकां चाहूल आणि जाणीव जाल्ली आसा. म्हणून ते वेगवेगळी आतां वक्तव्यां काडटात. पूण तेचो काडी मात्र आमचेर फरक पडचो ना. फाटले 4 फावट लोकांनी खासदार म्हूण संद दिल्या आणि आता लोक 5वे फावट आपल्याक खासदार करतले म्हूण श्रीपाद नायकाक विश्वास. श्रीपादान थिये प्रचार केलो. श्रीपाद भाऊ नाईक हांचो 5वे फावट नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून हांगासर उबो रावल्लो आसा. आनी आयज तांचो जो दौरो आहा हो थिवी मतदारसंघान आहा. सकाळसून आमी कामुर्ले, कोलवाळे, मागीर थिवी, आतां थिवी करून आमी रेवाड्या पावल्ले आहा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर असो उत्साह आहा. लोकांनी जशें भाऊन सांगलें की खुबशे लोक म्हणटा भाऊ तुवें येवपाची कितें गरज आसली, पण एक शिष्टाचार्याचो भाग म्हणून भाऊ विजीट करूंक येयल्लो आहा. लोकांचे पॉझिटिव्ह प्रतिसाद मेळटा. लोक वयताले की आमी येवपाची गरज ना, तुवें हांगा येवपाचें आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा. तुम्ही ज्या पद्धतीने काम केलं लोक जाणात. आम्ही ज्या कम्युनिटी हॉल आपल्या कम्युनिटी हॉल उबी आसा हांव सुद्दां खासदार निधीतून फाटल्या टायमाक बांदिल्लो आसा. अशी तरेची कामां जवळ संपूर्ण 4 टर्म म्हणून आमी 1000 प्रोजेक्ट पूर्ण केले. अशी तरेचे हॉल जवळ आमी 85 आसपास आमी बांदले. त्याचबरोबर मोठे जे काही हे आशिल्ले तातूंत स्मशानभूमी आशिल्लो ताचो अहवाल आमी गेल्या 15 दिसां प्रसिद्ध केल्लो आसा. गेल्या 3 फावटीचो अहवाल आमी प्रत्येक 5-5 वर्सांनी दिताले. ह्या 5 वर्सांचो अहवाल मी जनते समोर आमच्या वोटरां समोर दवरलेलो आसा. ताची बुकलेट ही सगळ्यांच्या हातान पावल्ली आसा आणि ताचे डिटेल आसा. खंयचे गांवांत कितले पयशांचे खंयचे पंचायतीक काम केलें, कसलें काम केलें हेय तातूंत डिटेल आसा. आनी म्हणून जनता जी आसा ती बरो खूश आसा की जो प्रोजेक्ट पंचायतीन मागलो तो प्रोजेक्ट आमी तांकां दिलो. लोकसभा विधानसभा पोटवेंचणुकीची इलेक्शन एक्सप्रेस घेऊन परत मेळ्या. पळयत रावात प्रुडंट. फॉलो करात प्रुडंट.